प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची तिसरी चीट 1 ते 6 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक फावट जेजू एका देवस्थानान भितर सरलो आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालच्या पासत साबाता दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेडून आसले. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें, सगल्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, साबाता दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचूं येता की काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर बोणावन तांच्या काळजाचे दारुनाये पासत खोंती बोरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तोरूय फारिझेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयल्लो तेन्ना फकत बरें करतालो. सगल्यांक मोगान चलतालो, दुसऱ्यांक पेकोणी दितालो आनी देवाचें उतर परगट करून तांकां सजमणी दिवन तांकां पेकोणी दिवन देवाच्या राजान भितर सरपाक आमंत्रण दितालो. आनी आयज आमी कितें वाचता, जेजू एका साबाता दिसा देवस्थानान भितर वता आनी थंयसर फारिझेव धोमशास्त्री आहात आनी धोमशास्त्री आनी फारिझेव लोक कित्याक आसले? साबाताचो दीस आसलो. पूण जेन्ना तांकां कळ्ळें की जेजू आयज देवाचें उतर परगट करून आहात तेन्ना ते थंयसर कित्याक आसले? थंयसर जेजू कसलो त्रासान घालपाक थंयसर आसले. ते थंयसर देवाची शिकवण मेळोवपाक वा जेजूचे भावार्थी जावपाक ते नासले. ते फकत थंयसर आसले कित्याक तांकां जाय आसलें कितें चूक पळोवपाक जेजूशी. आनी त्या साबाते दिसा तांकां तेंच घडटा. एक मनीस ज्या मनशाक हाताक कसलो त्रास आसलो, ताचो हात बरो नासलो, तो मनीस साबाता दिसा देवस्थानान येता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बरी ना आमी खरेंच मागणी करता. वय आमी दुसऱ्यांक मागणी कर म्हणटा, पूण आमी इगोर्जेक वता, आमी आमच्या मिसाक वता, आमी आमचें देवस्पण करता. आमी म्हणटा आयज बरें ना, देव सजमतलो. आमी म्हणटा आयज जोर येयला, कित्याक आमी कित्याक इगोर्जेक वचपाची गरज? आनी आतां म्हण तूं कोवीड आहा, आमकां गरज ना, कित्याक ह्या दिसांनी हें कर तें कर, मास्क घाल तें घाल, खूब हें आहा, त्रास आहा. आमी घरान बसून केन्नाय मीच आयकता. पूण त्या वेळार ह्या मनशाक हाताक त्रास जाल्लो. लोक कितें म्हणटलो आसलो ताका, आरे तुज्या हाताक कितें जालां? पूण तो असली चिंतना घेना. तो देवस्थानान येता, तो साबाताचो दीस आहा. आनी जेन्ना हो मनीस ज्या मनशाक हाताक त्रास जाल्लो तो देवाच्या मोगान देवस्थानान साबाताच्या दिसा येता तेन्ना जेजू त्या दिसा देवाचें उतर परगट करता आनी तो ह्या मनशाक पळयता आनी तो म्हणटा, हे फुडें. आनी हे फारिझेव, हे धोमशास्त्री, हे लोक जे जेजूक त्रास करूंक येयल्ले, ते पळयतात की जेजू खरेंच ह्या साबा दिसा ह्या मनशाक बरो करतलो वा ना तो. कित्याक साबाताच्या दिसा तेन्ना हो कायदो ह्या धोमशास्त्रांनी हाडलेलो की कसलीच पेकोणीची गरज करूंक जायना. म्हणटा पेकोणी जाय जाल्यार आमकां भावार्थ जाय, आमी चलोंक जाय, आमी हात फुडें करूंक जाय, कितें तरी काम करूंक जाय. आनी त्या वेळार साबाता दिसा कसलेंच काम करूंक जायनासलें. पूण जेन्ना जेजू त्या मनशाक फुडें आपयता आनी ताका म्हणटा तुजो हात फुडें कर आनी ताका पेकोणी दिता, हे जे धोमशास्त्री आहात, हे फारिझेव आहात, इतले रागार जातात की जेजूक त्रासान घालपाक, जेजूचो जीव घेवपाक ते फुडें सरतात, हेरोदाच्या लोकां कडेन वतात. कित्याक तांकां जेजूची खबर नाका आसली, तांकां जेजूचेर भावर धरपाची गरज नासली. पूण ते फकत समजले की ते बरे मनीस म्हूण, ते जावन आसा धोमशास्त्री, ते जावन आसा फारिझेव, ते सगळें बरें करतात. आनी देखून तांकां केन्नाच देवाच्या उतराचेर देवाचो मोग नासलो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, आमी जेजू सारकी खरेंच आमी दुसऱ्या कडेन पावता, तांकां आदार दिता, तांचे चुचुरे दिसून तांकां आमी कसले
कसलो मदत दिता और आमी फकत ह्या फारिजियां भाशेन हे फारिजियो कितें करताले कांयच करनाले फकत दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक ते पळयताले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजू भाशेन जाता खरेंच आमी आमचेंच पोवच्या पळयनासतना आमी दुसऱ्या कडेन पावता. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्या कडेन पावता खरेंच आमकां ताका देवाची शिकवण दिता. ओ आमी समजता की आमी जेजू म्हणून आमी देव म्हणून आमी केन्नाच देव जायना कोणाचो. आमी जेजू कोणाक जायना, पूण आमी जेजूचें उतर आमी मोग दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, चड करून लोक आयज आमी समजता की मनशां कडेन वचोन आमचे सगळे त्रास पयस जातले. आमी मनशां कडेन वचोन तांचे कडेन पयशे मेळटले, दुसऱ्या कडेन वचोन आमकां सगळो आदार मेळटलो. पूण आमचो संबंद जेजूशी ना. आमी जेजूच्या उतराचेर बावट दवरिना. जें उतर सांगता तें आमी करिना. फकत आमी कोण कोत्ता कोण करिना तेंच आमी पळोवंक पळयता. आनी आमी त्याच वेळार आमचो संबंद आमचो मोग जो आसा, जो जेजून आमकां बोल्ला, तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावना. आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता, आमीच एक नियाल करुया. पळोवया आमी खरेंच आमी फारिजियो वा खरेंच आमी जेजू भाशेन जेजूक दुसऱ्यांक आदार दिवंक पावता. खरेंच आदार म्हणजे ताका देवाचें उतर दिता, ताका शिकवण दिता, ताका सजमणी दिता, आमी वेळ काडून ताका आदार दिता. आनी त्या वेळार खरेंच आमी ताका जेजूचे पाटलादार कोत्ता. हें आमी आयज आमी बारीक चिंतुया. आनी करिना जाल्यार करूंक ना जाल्यार आयज आमी हें नियाळ करून फुडें सरोया. दुसऱ्यांक देवाचो मोग, देवाचो आदार आनी चड करून हें शुवर्तमान सजमून दिवपाक, की जेन्ना ती सजमतली देवाचें उतर तेन्ना ती जेजूक पळयतली, ती देवाक पळयतली. आनी देवाचो मोग जो आसा आमकां सजमणी ताच्या उतरा वरवीं मेळोन तें आमकां फावो जावपाक आयज आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाची जतन. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस.